खबर विस्तारान आदले राज्यसभा खासदार काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नायकाक पिरायेच्या 72 वर्सांचेर मडगांवां त्रिमूर्ती हॉस्पिटलांत काळजाच्या आताकान मरण आयले. काँग्रेस पक्षाबरोबर राज्यांत साबार जाणांनी नायकाक आर्गां ओंपली. तांच्या मरणान गोंयच्या राजकारणांत ना भरपा सारकी पोकळीक निर्माण जाल्या. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. काँग्रेस पार्टी आज बरो सॅड दीस दीस काँग्रेस पार्टीचो आज काम सुरू येता बट तेगे बरें मरण आहा तें इट विल बी एन एग्जाम्पल फॉर अस. आमकां सगळ्या काँग्रेसमॅनांक की आमी बरें काम करपाक जाय. राजेर म्हाका जेन्ना फोन आयलो की शांताराम नायक हार्ट अटॅक घेवन आमकां सोडून गेला म्हणून हांव इमिजिएटली हॉस्पिटलांत पावलो. थंय पळयतकीर लक्षांत आयलें की कांयच नाशिल्लें, म्हणजे ताका हार्टांत पेन जाता म्हणून ताका हॉस्पिटलांत हाडिलो. पूण मॅसिव अटॅक आयिल्ले कारणान कांयच उपयोग जालो ना. शांताराम नायकाचें काँग्रेस पक्षा खातीर जें कॉन्ट्रिब्युशन आसा तें कोणूच विसरपाक शकपाना. कोणाचेच कांय सांगू नजो पूण तेणी आपलो सबंद वीर जीवन लोकांच्या खातीर गोंयच्या खातीर तेणी बरेच वर्सां सर्वीस गोंयची सेवा केली आसा. शांताराम नायक एक निश्ठावंत काँग्रेसी कार्यकर्ते आनी तेणें आपले सगळे जें आसा चडशें ध्यान हेजी काँग्रेसीचेर दवरलें आनी काँग्रेसी कित्याक तेणें हांवें बसून बराबर काम केलें. हांव जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो तेव्हा तो पार्टीचो अध्यक्ष आशिल्लो. आमी दोगांनी मेळून काम केलें तेव्हा आनी रूट लेवल गोंया सगळे कडेन आमी भोंवले. सो तेणें पयलू तो हेजे राज्यसभेचे आमचे लोकसभेचेरय निवडून गेल्लो आनी मागीर राज्यसभेचेर. I have come to pay homage to Mr. Shantaram Naik, who was a very decent human being, staunch Konkani supporter, and a pragmatic party loyalist who exuded bonhomie across party lines. So Goa will miss a good parliamentarian, a fighter, and a very decent human being. हम संधी दिवपाक खातीर आनी हे केवळ गोव्याक न्ही तर संपूर्ण भारत देशातल्या सगळ्या लोकां फुडें तेणी एक उदाहरण दवरलेलें आसा. आनी अशा पद्दतीन एक राज्यसभा खासदार लोकसभा खासदार म्हणून तेणी केल्लें काम अत्यंत महत्वाचें अशें आसा. विशेषतः गोव्याक घटक राज्याचो दर्जो मेळपा खातीर तेणी जें कार्य केलें आहा तें अत्यंत महत्वाचे आसा. त्यांनी 0 ओव्हरात 3 गोष्टी गोव्याच्या इतिहासात महत्वाच्यो ठरतल्यो त्यांच्या बाबतीत. नंबर 1 दूरदर्शनात प्रादेशिक भाषांचे प्राधान्य दिवप. नंबर 2 कोंकणी 8व्या परिशिष्टात मान्यता आणि नंबर 3 गोव्या घटक राज्याचो दर्जा. आणि ह्यो तिन्ही गोष्टी स्मरण करप ही तांकां खरी श्रद्धांजली आसतली. अग्निसंस्कार फाल्यां 11 वाजता कुंकळेच्या स्मशान भूमीत जातले. ताचो जन्म ज्या गांवांत जालो कुंकळेर आनी ते गांवचे ते खरे मूळ रहिवासी त्या कुंकळे गांवांतच तांकां शेवटची सलामी लोकां तर्फे दिली वतली. सकाळी 10 वाजता तांची प्रेतयात्रा मडगांवच्या त्यांच्या घरापासून भायर सरतली आणि 11 वाजता अंतिम संस्कार कुंकळेन जातले.